मिसाचे सुरवातेक गीत गावया. I-22 पेज 129. I-22. सर्वेस्पराचेर हांव विस्वास दवरतां. तुज्या माय मोगा खातीर हांव आनंदान मुरगोडटां. म्हजें दोळडीर तुवें पळयलें. ही कल्पना मनांत धरून तुमकां हांव सगल्यांक देव बरो दिसती म्हणटा आनी माय मोगाचो येवकार दितां. तुमची खासगी मागणी घेवन ह्या मिसान तुमी पूर्णपणे वांटो घेवच्याक हे मागणे आमी घेवया. मिस आदी सान फ्रांसीस शेवेराच्या रेलिकेचे दोबाचीक दाखोवणे आनी 2025 उत्सवीक वर्साचे तयारी निमित्तान हे मागणे आतां बापाक उबारया. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाटयताय. भाग्योन फ्रांसीस शेवेराच्या पोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्युनारी उर्बेन शुभवर्तमानाचो तो दिरादीक परगोटणार जालो. ताच्या रेलिकेचे दोबाजीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जाताना पवित्र खुर्साच्या बोळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशिदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सौभागलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन संवसाराक बोरवास दितली शुभ वर्तमानची उर्बेवंत परगुटणार आमकां कोर. आमेन. भक्तीन या आतां मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवाची उतरां एकदम म्हत्वाची. आमी ती दर वेळा आयकता पूण खूब पाटी ती आमी आमच्या काळजान रोमोंक दिवंक ना. तर ही उतरां आमी आयकोया. मोगाच्या भावां भयणीनो, आयज नोवेनाचो विशय आमकां नितीदारपण आनी बोगसण्याचें जिवीत आपणाक उलो करता. आयज आमी ह्या देवाच्या मंदिरांत एकठांय जाताना देवा लागीं आमची काळजान मोग, शांती आनी मोयपासान बोर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, नीत आनी संदान आमी जाणो आमी सारकीं जियेनात म्हणून. निती पोरमोणे, देवाच्या उतरां पोरमोणे आनी हाका लागून आमी दुसऱ्यांक बोगसणी दिवंक जाय. पूण खूब पाटी आमी दिना. आमी तांचेर आनिकूय रागाबरीत जाता आनी हे भाशेन देंवचार आमकां आपल्या ताब्यांत कोत्ता.
संदान आनी हिंग उरला तर मोग आनी हिंग आसा तर ह्या पातकांची दूख धरया देवाचें बोगसणें मागया हांव पातकी सोरपोदितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सुद्दां सांगपार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया सोरपोदितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. मागुया देवा आमच्या मोगाळ बापा उतरावडत्या संस्कारांनी संवसार तुवें नवो करता संवसार तूं नवो कोत्ताय तांचे वरवीं तुजे पवित्र सुबेक सैमावडत्या देण्यांनी भर आनी ह्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार तिका निरंतरी फावो कर आमच्या सुम्यात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. इजरायेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेल्यान वाचप सर्वेस्पोर अशें म्हणटा आतां हांव नवो सोर आनी नवो संवसार रचतां आदल्या काळाची आनीक याद आसची ना मनशाच्या मनान आनीक ताचो उगडास येवचो ना हांव रचूंक वेता ताचे खातीर संतोश बरीच जायात आनंदान भरूंक तुमची काळजां कित्याक ही म्हजी नवी रचना म्हणल्यार संतोशाचें जेरुजालेम आनंदाची पोरचां जेरुजाल्याचेर हांव कुशालकायेन बोदतलों आनी म्हजे पोरचे खातीर हांव आनंदान मुरगोडटलों रुदनाचो आनी विलापाचो आवाज आनीक ताचे मोदें आयकूंक येवचो ना ताचे भितर थोडेच दीस जियेतलें भुरगें आनीक मेळचें ना दर एकलो म्हातारो आपली पिराय बोदच्या आदीं मोडचो ना 100 वर्सांचो मोडटल्यार मनशाक तरनो म्हणटल्यात आनी 100 वर्सां जायनासर कोण जियेना जाल्यार मनशाचेर शिराप पडला अशें म्हूण समजूचें तीं घरां बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं दाकांचो मळो रोयतलीं आनी तांचीं फळां खातलीं देवाचें उतोरें देवाचें व्हड उपकार ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निबारलीं पोतून म्हणुया आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारलीं हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मनांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय फोंडान देंवतल्या मदलें काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिली आमचो जबाब
आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भोगतांनो ताका स्त्रोतांक गायात, तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग किना भितर ना जाता, पूण ताचें बोलेपण जिवीत भोर तोगता आमचो जबाब. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कोर, म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुकान रोंड्यान काडटलो दीस, तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता. सर्वेस्परा म्हजे देवा, तुका दिनवासतलो निती काडे आमचो जबाब. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. शिव वर्तमानाक उबे रावया. तुमी जियेतल्यान जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात, आनी सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसतलो. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. एकदां सामारियेंत 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या गांव घरा मान मेळ्ळो ना अशी जेजूनूच गोवायकी दिल्ली. गालिल्यांतलो लोक परबेक गेल्लो. जेरुसल्यांत परबेच्या सुमयार जेजून केल्लें तें सगळें ताणें देखलें. देखून तो गालिल्यांत आयलो तेन्ना ताणें ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटच तो आनीक एक पावट गालिल्याच्या काना गांवांत आयलो. हांगा ताणें उदकाचो सोरो केल्लो आनी कफार्नाउमांत एका राज अधिकाराचो पूत पिडेंत आसलो. जेजू जुद्याक थावन गालिल्यांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मरणाचे तोंडीर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हणलें, खुणा आनी विस्मितान देखल्या शिवाय तुमी सोतमानच्याक नात. राजोधिकाऱ्यान ताका म्हणलें, सायबा, म्हजो भुरगो मरचे आदीं ये. जेजून ताका म्हणलें, वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतरार पातयेवन तो मनीस आपले वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळूंक गेले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण ताणें ताका सांगलें. देखून खंयच्या वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें ताका विचारलें. ताणें ताका सांगलें, काल दनपारच्या 1 वाजता ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलोलें, त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमून आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्ख्या कुटुंबान जेजूचेर विस्वास ठेवलो. जुदेयांतलो गालिल्यांत परतून येतोच ही जेजूची केल्ली दुसरी खुणा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. तेन्ना वो बायलो जेजूचेर विस्वास दवरता. आनी आमी जाणो एक बापूय आपल्या पुताचो कितलो मोग करता पळय तो जाणो हो जोर एकदम वायट म्हणून. म्हजो पूत घडयेक मरतलो आनी तो जेजूशी आतां कित्याक ताणें आयकल्लें की ताणें विजमितां घुडितां केल्लीं म्हणून. आनी ह्या भावार्थान जेजूचेर सोत मानून तो खरेपणी बरें करता. हाका लागून ताचेशी येवन ताणें ही विनंती केली. पूण जेजू पळय कितें म्हणटा पळय तो, तुमकां कितें जाय, ही बायली खुणां विस्मितां तुमकां पळोवंक जाय. म्हणजे कितें, खरेपणी तुमचो भावार्थ आसा की फकत विस्मितां आनी चमत्कार पळोवंक वेतात.
आमचो लोकूय घोडेक हे भाशेन जंयसर विस्मितांक घोडितांक ओडटा थंयसरूच वेता. जेजू आमच्या काळजांत आसा. आमचो विस्वास ताचेर कित्याक म्हणून ना? आमचो तर भावार्थ आसत जाल्यार आमकां मागता तितलें तो दिता. ह्या भावार्थान बोरवाशान आमी जिवीत सारूंक जाय ना, पूण आमकां रोखडेंच बरी जावंक जाय आत्तांच्या आतांच अशें घडटा आमच्या जिवितांत. आमकां तर रांदूंक जाय जाल्यार आतांच जेवण जाता तयार, इतलें तरी आमकां मनांत ना. आमी जाणून जावंक जाय ताका वेळ लागता म्हणून, म्हणून आमकां कित्याक म्हणून फुरसत ना, आतांच्या आतांच जावंक जाय. हाका लागून आमी हांगसूच थंयसर वेतात. तुमी जाणात कितें म्हणटा तें हांव, कित्याक म्हणून तशें करूंक जाय आमकां. आनी हे भाशेन केलें म्हणटच मागीर आनी आमकां बरें दिसता, आमकां वीट येता. आनी कितलीं जाणां हे भाशेन करतात. तरी पूण आमी देवाचें बोगसणें संदान मागूंक जाय. कित्याक ती नकळत कितें कोत्तात पळय ती, हें पातकांचें सैम आमी घेवन भोंवता. आनी पातकाक लागून जेजू मेलो, ताका लागून आमी ह्या सगळ्या पातक्यांक जेजूशी हाडूंक जाय आनी तांकां ताच्या स्वाधीन करून तो मागीर तांकां ही पळय पिडापीड तांचेर आयिल्ली आसा ती पयस कोत्तलो, तांकां बरी कोत्तलो. असल्या भावार्थान आमी एकामेका बरोबर रावया. जेन्ना तीं असल्या जोरांनी तोडफोडटात तेन्ना आमी जेजूशी तांकां हाडया, जेजू तांकां पेकोवणी दितलो. कितें करूंक जाय आमी? पयले सुवातेर आमी सगळ्यांनी जेजूच्या एकवटान रावंक जाय, जशे भाशेन जेजू रावतालो. रात जाता म्हणसर तो बापाय बरोबर आपलो वेळ सादतालो. हे भाशेन हांवें तुमकां सांगलां, फकत 5 मिनट न्हिदच्या आदीं कोंद घेयात. आनी प्रत्येक सुस्कार जो आमी घेता तो जावन आसा एक वो मोणी. तो सुस्कार घेतना पांयाची बोट आसा थिसूत्तान तकली मेरेन आमी जेजून बरयना. कित्याक? सुस्कार जावन आसा जिवीत, आनी जेजून सांगलां हांव जिवीत म्हणून. ताका लागून प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता आमचे कुडींत, मनांत आनी आत्म्यांत, सगळे सुवातीचेर. हें आजून तुमी आयकोंक ना, आयकतात पूण तें आजून भितर वचोंक ना. भितर गेलें जाल्यार रोखडीच आमकां सुटका सोडवून जी ताणें तेन्ना घडून हाडलेली आसा ती आतां आमी अणभवतल्या. ह्या भावार्थान बोरवाशान आमी जिवंक जाय भयणीनो आनी भावनो. तर आमी भावार्थाची मनशां जावया. आनी हे भाशेन 5 मिनट लागतले आमकां हें सगळें काबार जाता म्हणसर. जेजू 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 जेजू. दुसरो सुस्कार जेजू जेजू. हे भाशेन केलें की ना, हांव गॅरंटी दिता की आमच्या आपल्यापणांतलीं आमी भायर सरतल्या आनी जेजूचें जिवीत जें आमचें सगळें आसा ताका एकवटून आमी आमची आख्खी रातभर सादतल्या. आनी हे भाशेन आमची रात अशीच वगडायची ना आमी, पूण मागण्यांतल्यान सादतल्यान जशे भाशेन जेजून सारली आनी सगळ्या सांता भक्तांनी भाग्योन फ्रांसिसान हे भाशेन सारलें. आख्खी रातभर तो मागण्यांत आसतालो. आनी आमी आसतल्या हे भाशेन न्हिदोंक गेलीं की ना, मागण्यांत आमचें सगळें घडोवन येतलें. आनी आमी नवी रोसनां जातल्यान जेजू सगळें सकाळीं उठलीं पोत्तून हे भाशेन करात. कित्याक आतां आमी नवीं मनशां. आमचें जिवीत जेजू सगळें घडोवन येवंक जाय. कित्याक आमचें जिवीत आमचें न्हय, आमचें जिवीत जेजूचें. आमी खेरीत सांदे ताच्या कुडींतले, तें खेरीतपण आमचें सगळें घडोवन येवंक आमी असलो सहकार करूंक जाय. मागीर कितें जातलें? हाचो परिणाम कितें? दिसांत आमचें सगळें असलींच प्रसंगां येतलीं. दुसरीं तीं पातकाच्या जोरान आसात तांकां आमी भेटतल्या आनी तांकां आमी जेजूच्या ताब्यांत करतल्या. आनी आमचें सगळें तांचोय जोर येता, कित्याक आमी तांचे सारकीं जावंक लागता. ताणें एक गाय सवली आमी 2 चंवता. असलो जोर आमचें सगळें नाका. हें सगळें जेजूच्या ताब्यांत करया आनी आमकां तो पेकोवणी दितलोच. जशे भाशेन ताणें दिलें, वच तूं जावलें बरो. त्याच वेळार आमी बरीं जातल्या. आनी जेजूचें जिवीत आमचें सगळें आसा तें आमी जियेतल्या, दुसऱ्यांक संदान करून तांकां जेजूच्या एकवटान दवरतल्या. आनी आमी जेजू सगळें आसा, आमी एक कूड ताची,
ते भाशेन आमचें जिवीत सारतलें. तर म्हज्या भयणीन आनी भावनो, जशे भाशेन बागेवन फ्रांसीस शेवेरान खूब लोकांक जेजू सवय तेन्ना आनी आतां पर्यंत तो ओडून घेता. कित्याक पळयात, आमी सगळीं जाणां ह्या 8व्या दिसान ताच्या भाग घेता. तर आमचे दोळे बंद करुया. ही कृपा तो आमकां मागून घेता जेजूच्या बरेपणांत आमचें जिवीत सारच्याक. आमचें पातकी सैम जें आसा, आमी जाणो निती प्रमाणे समृती प्रमाणे आमचें जिवीत सारिना. जें बरें करूंक जाय तें आमी वायट करता, चिंतता आनी ते प्रमाणे आमी जियेता. हो सगळो पातकाचो जोर आमचे सवय आसा तो आमी जेजूच्या ताब्यांत करुया. सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 भितरल्या भितर सगळें भायर काडया, पिळून सगळो सुस्कार भायर सर पर्यंत जेजूच्या नांवान ते काडया. आनी दुसरो सुस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन आयली की तो आमकां आपल्या एकपणान संदानांत दवरतलो आनी आमचें जिवीत जेजूचें जिवीत जें आसा त्या प्रमाणे आमी जिवंक लागतलें. आनी आमचें खेरीतपण जेजूचें जिवीत जें आमी जियेता तें आमी दुसऱ्यांक आमच्या जिवितांतल्यान आजेर कोत्तले. जेजू आर्गां दिनवास मोहिमा वाखणणी तुका. आतां सगळीं आमी उबी रावया. थोडी मागणी आतां आमी बापा मुखार मांडया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी पाद्रीनी देवाचो उजवाड आपल्या जिवितान भोगूंक आनी तोच उजवाड आपल्या जिविताचे देखीन आपल्या शेळयांक दिवंक बापाचो आदार मागुया. आमची आयकून घे बापा. सगळ्या देशाच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आनी हेरा कारभाऱ्यांनी शांती खातीर वावरून झगडीं झुजां पयस सावन वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आयकून घे बापा. आमी सगल्यांनी वायट करतल्या आमच्या भावा भयण्यांक भायराय जावं पूण तांचे सवय मनशाल जावन आमचे बोगसणे उद्देशी आमचो मोग तांकां फावो दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आयकून घे बापा. आमी सोमेस्तांनी देवाची काकळूत अनुभवूंक दुसऱ्या सवय काकळूतवून जावंक आमी आनी पवित्रपणाचो रस्तो चलूंक देवाक जाय तेच करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आयकून घे बापा. आमची खाजगी मागणी आतां देवा बापा मुखार मांडया. सुर्गेंचे बापा, ही जी मागणी मांडलेली आसा आनी आमच्या काळजांनी आसा ती तूं सगळीं वळखताय. तुवेंच हे आवडे आमच्या काळजान घातल्याय ते आमी तुका उबारता. ते सगळे आनी जें तूं आमकां दिवंक सोदताय तें आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. दाना टॉयरे वेळार गीत गावया. C43 पेज 46 C43. Amen.   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  Amen.      Amen.    Amen.     Amen.    Amen.    Amen.    Amen.    Amen.  आमची काळजां दवरता.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें मागणी बलिदान आनी देणी देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाप्रमाणे आमच्या नाती पवित्र सुरवेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या दोयेळ बापा, आमी तुका ओपून दिता त्या बलिदानाचो आमकां भरपूर फळ मेळूं. ताचे वरवीं पातकी सैमाच्यो आमच्यो आदल्यो चाली सोडूंक आमकां बळ दी. आमकां नितळ करून नवी रचना कर आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार फुडें वचूंक आमची अतीर पावलां सांबाळ. ही आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोरकालीन सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोणवण दितना ओगोणाचें तूं बळ मोडटाय, आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासलीक करोराचें रगत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोंप्यात. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण पळय. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्या आनी देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण नवजिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजुळीत तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन दोर्मदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवले आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर बागेवन फ्रांसीस शेवारा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू सवें आमी जियेता जेजू आमच्या सवें जियेता ह्या एकपणांत आतां आमची सगळी मागणी त्या सामानांत धरून ताच्या पवित्र आत्म्यान भरोन म्हणया. आमचे बापा सुगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सगळ्यांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्यांक मोक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाचें ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरम दितांक म्हणी आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. जेजूक एकवटून आमी ताची शांती एकामेकाक दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सरशिलो कडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. कोम्याच्या वेळार गीत गावया. D47 पेज 75. D47.
dewaची रासा soy pretivo tu dewaची रासा soy pretivo Христа tu dewaची रासा soy pretivo tu dewaची रासा आमचे दोळे धांपया जेजू आमचे भितर आसा कुडींत मनांत आत्म्यांत ताचें आसप आमचें सगळें अदीक आनी अदीक आमकां पिकोवणी हाडूं कुडीची मनाची आत्म्याची आनी आमचे संबंद सगळे जेजू सगळें घडोवन येवं जो पातकाचो जोर आमचे सगळें आसा तो जेजू पेकयता तो अणभव आमी घेवया मागुया प्रितीच्या बापा या तुझ्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां तुज्या जिवान बोर आनी नवी कोर आनी दिसान दीस आमकां अदीक पवित्र करून सासणाच्या सुखाक आमकां पावय या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन उबीत रावत एकूच मिनट सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आमचे वांगडी आहात ते अलेक्झांडर आमचो भाव क्लिंटन आनी ताचे वांगडी वो तांचो पंगड गायनाचो तांकां देव बरें करूं म्हणटा दया आपलें सगळें काम कोत्ता सकाळींतन सांगे ताका देव बरें करूं म्हणटा आमचे वॉलंटियर्स जे आमकां सकाळींतन सांगे मदत करतात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा तुमकां आनी यारांक जी आमच्या ह्या मिसान वांटो घेता तितल्यांकूय तुमी आमचे पासून मागतात आमी तुमचे पासून मागता खरेपणी आमी जेजूच्या एकवटान अदीक आनी अदीक वाडया आयज आनी फाल्यां मिसां हे भाशेन 6, 7, 8, 9, 15 सांजेचें 4:30 आनी 6 मीस इंग्लीश भाशेन फाल्यां निमाणो दीस 9:15 मीस व्हडलें मीस ह्या मिसा उपरांत हांगसोत्तान वयर इगोर्ज रोजरी इगोर्ज आसा पळय थंयसर खुर्साची वाट आमी चलतले हांव थंयसर एक धाकटलें मीस आसतलें जाका मीस मेळोंक ना तांकां आनी घरा वेताना पेज घेवन घरा वयची
सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोर पोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. आमी बरोबर म्हणया, भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीस कडेन मागचें. आमकां मागलेलें मेळ्ळेलें आसा ताकाय आमी दिनवासया. बरोबर आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखणटा. आमेन.